मांद्रेच्या जनतेक विश्वासात घेनासतना सोपटेक भाजपात प्रवेश दिल्ल्या खातीर बरेचशे मांद्रेचे लोक पिकार जाल्ले आसा। सोपटेच्या भाजप प्रवेशांत मांद्रेचे युवा भाजप मंडळूय खुश ना। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फाटल्या 2-3 दिसांनी घडामोडी जाल्ले आसात। मांद्रे मतदारसंघाचें जे सुरू जाला ते म्हाका आसा खूब कडेन वचप चालू आसा। तेजें 2-3 गोश्टी सांगता। पयली म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टी आमी फाटली इतली वर्सां काम केलां, युवा मोर्चा म्हणून आमी काम केल्लें आसा आनी आमी काम करीत आयला। पण जशे फाटी एक डिसिजन घेतले गेले आनी जे काँग्रेसान आशिल्ले तांकां भारतीय जनता पार्टीन घेतले गेले। सो आनी घेतले आनी आमकां खंय कॉन्फिडन्सान कोणें घेवंक ना। लोकल टीम हांगा मंडळ आसा, मंडळ सगळे फंक्शनींग आसा, मंडळ एक्टीव आसा, कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना। सो म्हणून एक वायट दिसता जेन्ना जेन्ना सेंट्रल कमिटी जेन्ना स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी जे आमकां कामां दितात। फॉर एग्जाम्पल जेन्ना तिरंगा यात्रा आसता, मागीर आमची पदयात्रा आसली, फाटी घर घर चलो अभियान आसता, मागीर कसले प्रोग्राम दिले, सगळे प्रोग्राम आमी केल्ले आसात आनी ते मंडळाक कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं येदे व्हडले डिसिजन घेतले म्हणून एक खूब वायट दिसता। आतां भितन कितें जाता, भितन जे लोकल म्हणजे जे बाबडे कार्यकर्ते आसात तेंची सद्या गोची जाल्ली आसा, बाबा आमी करपाचें कितें। सो तो एक विशय आसा। दुसरो एक एका म्हाका 2 अधिवेशनां मेळ्ळी, 2 अधिवेशनां मेळ्ळी। आमकां सांगपाचें युवकां खातीर कितले प्रश्न ते विधानसभेत मांडले। युवकां खातीर जी इलेक्ट्रॉनीक सिटी तुवें जाता त्याच्या बद्दल कितले प्रश्न काडले, जे तुवेंतले हॉस्पिटल आसा त्याच्या बद्दल कितले प्रश्न काडले। प्रश्न आसता खंय पार्टी वाचता कितें वाचता ते प्रश्न युवकांक लागनात। युवकांक जर तूं युवकांचे फुडें कितें चिंतता जाल्यार हेचो आमकां उत्तर दिवचें तुवें जेन्ना फाटल्या आतां तो एसॅम्बलींत पावतलो ना पावतलो तें आमकां खबर ना। मांद्रेकार सामकें सगळ्यांक खबर आसा कोणाक कितें करता, कशें कितें करपाक जाता। कित्याक जो मनीस आपल्या डिसिजनाचेर ठाम ना तो 2012 भारतीय जनता पार्टी सोडून काँग्रेसीन गेलो। काँग्रेस सोडून मागीर परत काँग्रेस सोडली आनी इंडिपेंडंट रावलो। मदीं खंय तो खंयच्या पार्टीन नाशिल्लो, कित्याक त्या टायमार हांगा थंय कितें कामां करून घेतली, परत मागीर काँग्रेस जॉइन जालो। असल्या मनशांचेर विश्वास दवरतले की ना ते जनतेन ठरोवंक जाय। पण युवकांची जी थट्टा चल्ल्या की बाबा आपूण जॉब दितलो, जॉब्सां खातीर हांगासर आयला, तेचें आमकां एक्सप्लेनेशन दिवपाचें आनी 103 जॉब्स केला म्हणटा पळय ते आमकां लिस्ट दिवचें, कोणाची कामां केला, खंयची कामां केला की बेश्टेच सांगला। आनी दुसरें म्हणटा तें 68 कोटी की 32 कोटी तें कन्फर्म करचें। कित्याक आमी 500 हजार 10,000 बाबा आमी डिफरन्स करूं शकता, उलयत नाही जावं शकता, पण एक 20-25 कोटीचो डिफरन्स म्हटल्यार इट्स अ व्हेरी बीग डिफरन्स। सो तो आमकां एक्सप्लेन करपाचो की कितें उलोवप चल्लां तें। जेन्ना इलेक्शनाचो रिजल्ट जालो 2017 माजी आमदार, आतां तो आमदार ना, माजी आमदार दयानंद सोपटे ताका एक टॅग दिलो जायंट किलर म्हणून। जेन्ना तो जायंट किलर म्हणून ताका टॅग आसलो, लोकांची एक्सपेक्टेशनां खूब आसली की बाबा जायंट किलर कितें करतलो म्हणून। पण फाटले जे घडामोडी जाले भितन दिसून आयलें की जायंट किलर आतां जायंट डिलर जाल्लो आसा। ते आमकां सगळ्यांक हांगासले जे कार्यकर्ते आसा, आमी दीस रात काम केलें, आमी भारतीय जनता पार्टी दीस रात काम केलां, तेच्या वांगडा जे फिरताले रातचे सबंद रात तेंच्यांनी घाम घालून तेंच्यांनी ताका हाडला। ते तेंचेर हांव चड उलयना, तेंचे ऑलरेडी कार्यकर्त्यांनी कितें करपाचें ते डिसिजन घेतलेलीं आसा। तेका म्हणटा ते पुतळ्याक जळोवन सगळें कितें तें केल्लें आसा ऑलरेडी। 103 मांद्रे मतदारसंघान आपूण जॉब दिले, आपूण असं स्टेटमेंट आहा आमदारान 103 जॉब दिले। 103 जॉब गव्हर्मेंटान अजून पर्यंत एडवर्टिजमेंट करूंकूच ना। गव्हर्मेंटान 103 जॉब एडवर्टिजमेंटूच करूंक ना। हेणे 103 जॉब दिले खंयचे। आमच्या कडेन 9 पंचायती आसा, युवा मोर्चाच्या टिमीचें ताका आव्हान आसा। 103 जॉब ही थट्टा चालू आहा पळय ती बंद करची। 103 जॉब कोणाक दिले, खंयच्या डिपार्टमेंटान दिले आनी केन्ना दिले, सगळें खंयच्या पंचायतीन दिवपाचे जाल्यार आमकां दिवपाचें बाबा कोणाक दिले, खंयचे मतदार म्हणजे खंयच्या गांवांतल्याक दिले, खंयच्या पंचायत क्षेत्रांतले आमकां तेणी लिस्ट दिवचे 103 जॉब खंयचे ते। कित्याक तोंड दिला म्हणून कितें उलोवंक जायना। आनी जशें मांद्रे मतदार संघाच्या मतदारांक जो दिल्लीक विकून आयलो तेणे हांगासर येवन उत्तर दिवपाची गरज आसा। कसली डील आनी एग्जाम्पल दिला, आनीक सांगता। तेणें सांगला कितें इन पॉलिटिक्स एनीथिंग इज पॉसिबल। करेक्ट,
इन पॉलिटिक्स एनिथींग इज पॉसिबल. पण ते कितें आसता पॉलिटिक्स एनिथींग इज पॉसिबल कितें कोणाचें सरकार घडोवप दॅट इज पॉसिबल. पण तूं एका पक्षासून दुसऱ्या पक्षान वयताय तेका तूं एनिथींग इज पॉसिबल म्हणूंक शकना. तो स्वताचो निर्णय आसता, तो जो पर्सनल डिसिजन आसता तेका तूं पॉलिटिक्सान एनिथींग इज पॉसिबल म्हणूंक शकना.